नमस्कार, आमचा कळपाबान रेन माझ्या फाटल्यान कळपाबान टी जंक्शन near Almira School, which is one of the most important and used junction. Despite it is used so much, it lacks proper traffic island or road separation system. So जे आम्ही पळोवपाक शकता कितें जो जंक्शन आसा हांगा तो सारको भशेन दोन लेन डिवाइड करना, जेका लागून जेन्ना खूब ट्राफिक आसता ऑर एल्स जेन्ना पीक आवर्स आसता तेन्ना दोन्ही वाटेंतल्यान गाडयो येता, विच मेक्स इट व्हेरी रिस्की फॉर बोथ द व्हेकल्स गोईंग. जशें आमी पळोवपाक शकता की जी रायट लेनीची गाडयो आसा ती लेफ्ट लेनीन वयता एंड जी लेफ्ट लेनीची गाडयो आसा ती केन्ना केन्ना रायट लेनीन येता. And it's all because हांगा एक ट्रॅफिक आयलँड ना और रोड डिवायडर ना, which makes it confusing for the people who drive. And are we waiting for an accident to happen? And हांगा खूप time just head-ons जाता वाचला. So it's a request to the authorities to look after this problem, and solution we asa आमच्याकडे, which is building a traffic island or road dividers.